Just imagine. विसावा उपरांत तुमचे स्वागत खंय जस्ट इमॅजिनाच्या 100व्या एपिसोडान. आयज सामकी सेंचुरी मारली. जशें सचिनाक फिलींग येता पळय, सचिनाक जशें दिसता पळय तशें म्हाका आज मातशें दिसपाक लागला. सामको बॅट फक्त बॅट ना म्हाजे कडेन दाखोवपाक, पण खूब उमेद जाता, खूब बरें दिसता आमगे. 100 म्हणजे सामको प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता, तें साकार जातकूच जे आनंद मेळटा तेजो हांव वर्णन करूं शकना. पण खरेंच परत एकदा तुमकां खरेंच सगळ्यांक हांव तुमचो सगळ्यांचो उपकारी आणि बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन आमचे कंटिन्यू. Just imagine. सर तुमच्या घरार एसीबीन रेड मारल्या सर, आणि तुमच्या हॉटेलाचेर एफडीएन धाड घातल्या. पर्रीकर हात धुवन आमच्या फाटल्यान लागला सर. खबर आहा सर, फकाणां केल्या तुमच्या, बेश्टेच म्हटलेलें. Então depende muito do próprio indiano em querer crescer. Zico is saying Ladli Lakshmi is a very good scheme, and Grah Aadhar is also a very good one. They are starting in Brazil also. Zico wants to teach Parrikar football. Parrikar should start kicking the ball and not this also. I can't really say this, Zico. It's very tough to translate. Just imagine. Reginald. आवयस, हें आनी कितें? तूं आनी केन्नाच्यान चाव पिवपाक लागलो? पर्रीकराचे स्टायली मारता काय कितें? Just imagine. सिंपली हॅप्पी दिवाळी. ओ, इतली रिलक्टन्सी, म्हणजे म्हाज्या बद्दल तुमचो राग आजून वचूंक ना. म्हणजे हांव तुमचे आवाज बीन काडटा आनी त्या खातीर बी तुमकां राग आसा न्हू इतलो? कांयच ना. सुदीन ढवळीकरा कडच्यान तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन्स? रोड्स आनीक वायडन जावचे. आतां सिजन टुरिस्ट दुसऱ्या राज्यांनी वतात. गोंयांत खंय रानडुकराचें मांस खावपाचें प्रमाण भरपूर वाडलां खंय लास्ट 3 वर्सान. म्हणजे मार्केटान खंय 80-100 किलो खंय अशें खपता. मागणी जाता, बरी गोश्ट न्ही. ओके, शाहरुख खान 1.73 meters height, 8 packs. Salman Khan 1.74 meter height, 6 packs. And Amir Khan 1.63 meters height, 4 packs. म्हणजे जितली हायट कमी तितले पॅक्स कमी येता अशें कितें आहा? हांव ह्या फिगराचेर आर्ग्युमेंट करूं शकना. Just imagine. Just imagine. हो एक कार्यक्रम सगळ्यात पहिले हांव सगळ्यात ताका अभिनंदन करता ताचे 100 एपिसोड जाल्ल्या बद्दल. ह्यो कार्यक्रम हांव मुद्दम पळयता ते परेश आमचे परब हाचे ते तो कॉमेडी करता, जावं आमचे राजकारणी लोकांची तो एक टर उडयता स्पेशली. ती एक सगळ्यांक भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक आवडटा आनी अशें मागता की ताची ताणें अशें चडांत चड प्रगती करची. जस्ट इमेजीन जो कार्यक्रम आसता टीव्हीचेर प्रुडंटाचेर, तो हांव सदांच आवडीन पळयता आनी म्हाका तो खूब आवडटा. आमी दीसभर त्रासान हेवटेवटे भोंवन काम करून समाज सेवा करून येवन थकले भागलेले आसता तेन्ना एक तो मातसो पळयलो प्रोग्राम की एक मजा दिसता. जो प्रोग्राम जो हँडल करता तेणी असोच चालू दवरचो आनी लोकांक भरपूर हांसयचें. जस्ट इमेजीन जे हो प्रोग्राम आसा न्ही, हो खुबूच तेणी बरो काडला ह्या चॅनलान, प्रुडंट मिडियाच्या. कारण आयच्या तरी डेटींग प्रत्येक जाण टेन्शन आसता. कोण धन्याच्या, कोण मायनिंगाच्या, कोण आनीक सगळे प्रुडंटाचेर जस्ट इमेजीन प्रोग्राम चालू जाता. आनी तो प्रोग्राम इतको बरो जाता की त्या टायमार लोक सगळें विसरतात. त्या तितको टायम तर सामको रिलॅक्स जाता लोक. आनी अशेंच तेणें तें फुडें चालू दवरचें. खंयच्याच चॅनलान हें इंडियन म्हणत ना, पूण गोंयान हेणें जो प्रुडंट मिडियान जो जस्ट इमेजीन म्हणून हाडला तेज्या बद्दल आमी गोंयकाराच्या वतीन आनी आमच्या फोंड्याकाराच्या वतीन हांव तेजे आभारी आसा. लोकांचो असो भरभरून मोग चालू दवरनी म्हणटा. देवा कडेन मागता की असोच लोकांचो प्रतिसाद आनी लोकांचे बरें मागप म्हाज्या बरोबर आसुनी. आनी तुमकां हांव हसयत रावतलो, सोडचो ना हांव तसो, डोंट वरी. प्लीज कंटिन्यू. Just imagine. अरे पर्रीकरान केलें तें सारकें काय म्हणून म्हाका खूब जाण विचारतात, पण हांव कित्याक उलोवं तेजेर? म्हाजी खाती म्हाका परत मेळ्ळी, म्हाका आनी कितें पडलां कोणाचें? आतां मजा पळय फुडें. पर्रीकार सेंटराक हांगासर मगो पक्ष 8 सिटां तरी काडटा आतां.
तुझे लक्ष ना दिसता हांव कितें सांगता ती सामकें कितें. अरे रवी कोयतो सांबाळून कालूच धार काडून घेतल्या तेका. पयलू हांव फुडें वयता सो हो जो कितें नाल्ल जो आसा आनी हो जो कोयतो जो आसा आनी हो आसा जो कितें अशें आसपाक जाय नाल्ल आसपाक जाय. अरे लवू तूं आतां यो रे रवी आमचोच मनीस. सांगपाचें म्हटल्यार सुदिनाची असली तिडक मारल्या म्हाका. म्हज्या दुस्मानाक दोस्त केलो. फाल्यां मिटिंगेक कसलो बोळ घालता पळय हांव. अरे कोण अरे कितें म्हणटा कसो आसा. अभिनंदन तुम्ही परत फ्रेंड जाले खंय. एक्टिंग बरी उडयतात तुमी. पात्रांव अळम्यांचें तिखट बरें जाला पळय तरी. सुदीन तेका सोड सुदीन सोड. तूं जेवण घे पयलीं बसून पयलू भशेन आमी वांगडाच खावया वांगडाच जेवया म्हणटालो हांव वांगडाच खावया. सुदीन बाब कितें भानगडी तूं आनी रवी नायक परत दोस्त जाले काय कितें आ. तुमकां खंयची गजाल आवडूंक ना सुदीन बाब. जे पत्रिकारान कितें केलां Just imagine. भाई वेलकम टू द शो. भाई तुम्ही आता दिल्ली नॅशनल मिडियाच्या मुखार प्रेस कॉन्फरन्स घेता. कलकलता मनोहर पर्रीकराक कलकलता. आय डोंट बिलीव दिस. कलकलता हो शब्द नाही, करेक्ट शब्द सांगपाक जाल्यार पोटान गुळे येता म्हणटा पळय. पोटान गुळे येता हो शब्द सारको आसा. पोटान गुळे येता हे योग्य वाक्यप्रचार आसा हो. दिल्लीत तुम्ही स्थायीक कशे. सो आमच्या गोंयकाराची मेन गरज जी आसता पळय मेन गरज म्हणजे आमचे नुस्तें शीतकडी किसमूर फ्राय नुस्तें हें तें म्हणजे दिल्ली तुमची जेवणाची वेवस्था कशी कितें आसा न्ही. दिल्ली केल्या न्ही वेवस्था जेवणाची. पळय सगळें केलें पण जेवणाची वेवस्था केली ना न्ही. हे सुंगटाचें हुमण पापलेट फ्राय इसवण कुल्ल्यांचें शेकशेक सुंगटांचें आमट तिखट हे बाबा आपणाक दिल्ली मेळटलें काय ना हेजी तुमी कांय विचारूच केलो ना. आपयलो मोदीन गेले बरे ओके पण अशी हेजी वेवस्था जावंक जाय आसली न्ही. आनी म्हाका खबर आसा आमचे कांय गोंयकार जे आहात भले म्हणजे फॉरेनाचे जॉब सोडून येयलेले आसा. जेवण सारकें बरें मेळना म्हणून जाय तशें तिखट सामकें. आमचे डिफेन्स मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांत पयली फील जाल्लेली गजाल कितें. नाही एक गजाल की यू कॅन बी प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो वन डे. म्हाका एक सांगा इतले आतां 11 वर्सांली इफ्फी आमी करता. ESGचो चेअरमॅन कोणी आसूं ही स्कॅमां जाता कित्याक. स्कॅमां म्हणून आसतात ESG कोणी आसूं चेअरमॅन म्हणजे कितें. मनुष्य स्वभाव तो. But why always every ESG chairman is under scam charges, corruption charges? मनीस मरे जनरली वेगळो आसता असो ना. हा म्हणजे सगळे एकाच माळयेचे मणी म्हणटा तर तुम्ही केन्ना इफ्फीच्या निमतान स्कॅम केला म्हणजे म्हाका इतलेंच सांगा तुम्ही इफ्फीचे हे घेतले पळय हातीन तेन्ना तुमी स्कॅम बी केल्ले. हांवें केन्नाच केलें ना. सांगे सगळ्यांक खबर आहा तुमचे केस सुद्दां घातलेली तुमी बरे सही सलामत भायर सुटले म्हणजे कोर्टान तुमकां हे केला सोडला हे केला कांयच ना म्हणून चार्जीस मागीर. पण आमी अशें आयकलां आतां म्हणजे तुमची कशी एक स्पेशालिटी खंय की चडशा पॉलिटिशियनांच्या भानगडींच्यो फायली खंय तुमच्या कडेन आसता तुमी मेनटेन करतात खंय. त्या भायर अनेक म्हजे शत्रू सुद्दां मित्र जाले. जावचेच पडले न्हू. आतां म्हाजी शेणी तुज्या हातीन आहा म्हणटू म्हाका तुजो सामको फ्रेंड जावचो पडलो आनी कितें करतलो. Just imagine. आयज आमच्या बरोबर स्टुडियोंत आसात विष्णू वाघ. देवा
इतलो भडक रंगाचो शर्ट कित्याक घातलो विष्णू बाब? आमचे दोळे फोडले. ओव्हर शायन जावपाक सोदता कितें? ना परिस्थिती तशी आयल्या. तुम्ही म्हटले आता की परिस्थिती तशी येयल्या म्हणून. म्हणजे कितें भाई दिल्ली गेला या आनंदान बीन तुम्ही सामको भडक रंगाचो शर्ट बी तेचो आनंद व्यक्त करपाक. म्हणजे हांव कांय उलोवपाक सोदिना. लक्ष्मीकांत पार्सेकराक चीफ मिनिस्टर केलो. लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या. तुमचेर असो आरोप आसा विष्णू की तुम्ही सरकारा विरुद्ध उघडपणे उलयतात आणि कार्य करतात. लोकसभेची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो? MGP. पयर महाराष्ट्राची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो? राव सांगता NCP. विष्णू सॉरी फकाणा गेल्या सॉरी आमकां सारकें खबर आहा. आमकां याद आसा, अजून सुद्दां याद आसा. लोकसभा इलेक्शनाच्या टायमार तूं हॉस्पिटलान आसलो, तुज्या पांयाचें ऑपरेशन जालेलें, पण तरी सुद्दां आसतना तूं BJPच्या प्रचाराक येतालो, व्हिलचॅरार येतालो आनी तूं स्टेजीर बसून भाशण करतालो. आमकां सगळें खबर आहा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमी काय तांकां काय म्हणूंक शकना. आसूं तर बरें, हे नाट्य क्षेत्र तूं केन्ना सोडटा? ती लायन हांव सोडचो ना. कित्याक सोडूं? अरे तुमचेर 1 वर्स पयलीं सुमार जो हल्लो जालो, आतां तो इशू डिस्कस करपाक अर्थ ना. डिस्कस केल्यार आनी एकदां हल्लो जावं शकता अशें म्हाका दिसता. Just imagine. आणि मित्रांनो, ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो 100रावो एपिसोड हांगा सोंपता. आनी तुमकां सांगपाची गजाल आसा म्हणजे ती म्हणजे जस्ट इमॅजिन सीझन 2 हो सीझन 2 आमी हांगाच सोंपयता. पण सीझन 3 परत येतलो हांव तुमकां मेळपाक. हय, घेता एक बारीकसो विसव आं, म्हणजे पण मातसो लांबसो आसतलो. म्हणजे थोडे दीस थोडे म्हयने आसत, एक वेळ सांगूं येना. पण या शुअर सीझन 3 जस्ट इमॅजिन सीझन 3 घेवन हांव येतलो रोखडो तुमच्या मुखार. सो तो पर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. मोग आसुनी हांसत राव हां, हांसपाक बंद करूं नाका. येता हांव परत सीझन 3 घेवन जस्ट इमॅजिन रोखडोच. डोंट वरी. बाय. Just imagine.